आज आम्ही आणीक 3 उमेदवार जे आसा आमचे युतीचे 3 उमेदवार जाहीर करता। पहिले नाव आसा श्री पांडुरंग राऊत, हांगा बसलेले आसा, गोवा प्रजा पार्टीचे अध्यक्ष आसा, माजी मंत्री, पर्यटन मंत्री, तसेच वाहतूक खात्याचे मंत्री म्हणून त्यांच्यानी काम केल्ले आसा, भरपूर अनुभवी आसा। गोवा प्रजा पार्टीचे आणि युतीचे असे उमेदवार म्हणून हांव आज तुमच्या समोर तांकां जाहीर करता। श्री पांडुरंग राऊत हे आमच्या युतीचे डिचोली मतदारसंघाचे उमेदवार आसतले। दुसरे नाव आसा श्री श्याम सातर्डेकर, उद्योजक आसा, आणि एक विशेष त्यांच्या बद्दल सांगपाचें म्हणजे राजकारणान आसून सुद्धा त्यांच्या वैयक्तिक चारित्र्याचेर कसलोच डाग ना। आयच्या राजकारणान हो चमत्कार म्हटलो वता। अशे हे कुडचडे मतदारसंघांतल्यान गोवा सुरक्षा मंचाचे उमेदवार म्हणून तांकां हांव जाहीर करता। तिसरे जे आसा श्री नंदन सावंत, आर्किटेक्ट आसा, मंदिराचे स्थापत्य शास्त्र जे आसा तातूंत एक्सपर्ट आसा। जवळ 300 पेक्षा मंदिराचे मोठे प्रकल्प जे आसा तेंच्यांनी गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या एरियेन उबे केल्ले आसा। सामाजिक क्षेत्रान एकदम कार्यरत आसा, तेंची स्वताची निराधारा खातीर एक संस्थाय आसा। तांकां हांव गोवा सुरक्षा मंचाचे म्हापशाचे उमेदवार म्हणून जाहीर करता। खरें म्हटल्यार गोंयच्या भाजपा सरकाराक घरा धाडपाक जाय, आनी सगळ्यांक खबर आसतली कुळांक अधिकार दिवपाची एक सोपी सुटसुटीत पद्धती आसली, ती प्रक्रिया एकदम किचकट करून उडयली विथ इंटेंशन। हे सहज जावंक ना, आनी गरीब शेतकरी कुळ जो आसा आनी पैशाकार जमीनदार आसा हांची आतां विशम लढाई जी आसा ती आतां कोर्टान ह्या गोवा सरकारच्या कृपेमुळे सुरू जाल्ली आसा। वकिलाक पैसे दी आनी कितें दी, कागद, अशे अनेक तरेचे प्रॉब्लेम्स जे आसा ते आतां कुळांक फेस करपाचे पडटा। अनेक केशी आडकोन पडलेले आसा, आनी अशे तरेन एक सिद्ध केल्लें आसा गोंयच्या सरकारान। गोंयचो सरकार हो जो आसा सर्वसामान्य मनीस, बहुजन समाजाच्या बाबतीन संवेदन शून्य आसा, आनी हे सरकार जे आसा सर्वसामान्य जनतेचे हित चिंतनारे नासून पैशेवाले आणि जमीनदाराचे हित सांबाळणारे मनोहर पर्रीकर आणि पार्सेकराचे सरकार आसा, हे सिद्ध जाता ह्या घटनेंतल्यान। आणि कुळा संदर्भात हे जे डिसिजन घेतला, अमेंडमेंट केला, ह्या एका विशयाचेर गोंयचे सगळे शेतकार भाव आणि जागृत जनता जी आसा ते ह्या सरकाराक खुर्चे वयल्यान सकयल देंवयतले हाच्या बद्दल म्हाका कांय डावट ना।